तुका बसूंक मोदूंक येता देवा तुझा शेवट जिवी तुका भेटो दिता बाबा पुता कन्या पोंदोन मोयमा सासता बाबा पुता कन्या पोंदोन मोयमा सासता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू करपाक आनी माई मोगाचो येवकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन ह्या मिसाची मांडावळ आमचे वेदी सेवक सगळीं आमची तरणाटी वेदी सेवक आसात ती मांडावळ करतात. किरीत भाशेन ऑल्टर सर्वर्स एसोसिएशन आमचे फिरगोजीचे ह्या आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागुया. देवान अदीक आनी अदीक तांचेर आशिर्वाद घालून बरे तरेन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. आज किरीत भाशेन आपल्या पासत मागूंक लायता आपल्याचो जल्माचो दीस राधिका सांकवाळकर. किरीत भाशेन ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताका आशिर्वादान भरूं. आज किरीत भाशेन आमचे ब्रदर क्रिस्टियन ब्रदर्स आसात तांचो आमी उगडास करुया. आज रेजिना मुंदी फावंडर्स डे. किरीत भाशेन ह्या आमचे क्रिस्टियन ब्रदर्स अदीक आनी अदीक आमच्या शिक्षणीक मळार वावर करतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरे तरेन सगळ्या जाणटे आसात ते ब्रदरांक राखूं आनी सांबाळूंक आनी आपलो वावर निश्पक्षान अदीक देवाक मानता तशें देवाचें राज विस्तारूंक हो वावर ताणें करूंक आनी सगळ्या तरणाट्यांक बरी देख दिवंक तांचे खातीर मागुया. मागुया आमचे पासत आमच्या राज्या खातीर देवान अदीक आमकां बरे तरेन राखूंक सांबाळूंक जुट्टेर आसलेल्या मनशांक भोव करून पदवीदारांक आपली जुट्टी समजून घेवंक पयचे राज्या खातीर ताणें वावरूंक तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्याची येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जंय बरें वसता थंय वायटूय वसता. उपरासतल्या तरेकवार वायटांक लागून देवान रुचललो सोबीत संस्कार बिगलोत वेता तें आमी पळयता. असल्या संदर्भान दर एका क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक कसलतलो समाज आनी श्रिश्टी सांबाळूंक जबाबदारी आसा. आयज साद्या काळाचो 21व्या आयताराचो सेवा धर्म आमकां केरीत भाशेन जागून म्हणटा, तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें. ह्या विशया वरवीं जेजू आमकां जावं कुटुंबाच्या वडिलांक व पवित्र सभेच्या आनी समाजाच्या फुडारांक मनीसकुळाचो समुदाय बांदूंक सांबाळूंक आनी प्रितूम राखूंक उलो करता. तर विस्वासपणान आनी सेवा चाकरेच्या मनान सोम्यान दिल्लें मिसांव आनी शाश्टी पावोवंक आयच्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां कृपा आनी काळजीदारपण देवा लागीं मागुया. आनी बाबा भयण आयचो विशय आमी मेळटा तो जावन आसा, तुमी संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें. आमच्या कुटुंबांत वो समाजान फुडारी जावंक जायते फावटी आमकां विचून काडल्यात, पूण एक देखीवन जिविता वरवीं आमी जबाबदारी पाडूंक ना. आमी जायते फावटी विसरता की आमी फुडारी म्हूण. आमी जायते फावटी जेजू कडचें जें कितें आमकां सगळें मेळलां तें आमी ताचो फावो तो उपयोग करूंक ना आनी सांबाळूंकूय आमी भाव भयणो प्रयत्न करूंक ना. रोचणेची आमकां एक देणी रोचना जावन आसा, आमकां एक देणी आमी ताची बेपरवा केल्या. जायते फावटी सर्गीच्या राजाचेर आमची नदर ती रावन संवसारांत मनशा कुळाक समुदाय बांदूंक हाडूंक आनी मोगा एकचारान जिवंक जायते फावटी आमी चुकल्या. ह्या वेळार आमचे चुकीचे भोगसोडे मागुया
देवा आनी एकामेका लागीं आमकां बोगूस म्हूण देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागून सदांच सांगपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना माग. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं कोरताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूं आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूं बोलेपणान आमकां फावो को. आनी ह्या अती संवसारान सुर्गीच्या सोदां तोखतोल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवो.
या मी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता पूर्वी तो करो देव तुझ्या आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासो चलयता सासनाच्या हा सासना. इजायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. शेबनाथ राजमहलाच्या कारभार्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे जुटी वेलो हांव तुका निकलूंक वेता, तुजे जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता, आनी तेच दिसा म्हज्या चाकरा एलायकी माग हिलकायच्या पुताक आपयतलो, तुज्या राजकी वस्तर ताका घालतलो, तुजो पोट्टो तांकां बांदतलो आनी तुजी पदवी ताच्या आधीन करतलो. जेरुजाल्यांत रावतलोचो आनी जुड्डेच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. ताचे बुजोन दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धापचो ना, तो धापीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोणटी कोशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्याक तो एक मोहिमेचें शिनवासन जातलो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुजे हाताची रोचणेक सोडूं नाका. परतून म्हणुया. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुजे हाताचे रोचणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रोचणेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विश्वासी, सगता परस व्हरतें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धिरान बोलय. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रोचणेक सोडूं नाका. सगळ्या वंश्री सर्वेस्पर तरी तो खालत्यांत पळयता, पूण गोवान बरयलोलेंक तो ओळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बालता तोखता. तुज्या हाताचेर म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रोचणेक सोडूं नाका. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. कितलो मन खोल सोमदी देवाचे गिरेस्त खायच्यो, ताचे जाणवायच्यो आनी ताच्या गिन्यानाच्यो. कोणाचें ताव घेवंक जायत ताचे निर्णयांच्यो. ताच्यो मांडण्यो खोन सोदून काडटलो.
सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा ताका आदी पयलीं आपणें दान देणीम दिलें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा सगळें ताचे कडसून येयलां सुगोट ताचे उदेशी आनी ताचें पासट जालां ताका सासणाच्या सासणाक महिमा आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy Sorvespara, soy Sorvespara, soy, 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 soy. Soy Sorvespara, soy Sorvespara, soy, 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 soy. तूं कडप आनी हे कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी कोंडाचे दारवंटे तिचेर जैत व्हरचें नात. सर्वेस्पराक जय. Soy Sorvespara, soy Sorvespara, soy, 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 soy. Soy Sorvespara, soy Sorvespara, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतान येतूच जेसून आपल्या शिसांकोडे विचारले मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात आनी तांणी जबाब दिलो कांय जाणां स्नान जाता जुवांव कोण कोण एलिशा दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले तो तुमी हांव कोण म्हणटात. तेन्ना सिमांव पेद्रून असो उलयलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेसून म्हणलें सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी कित्याक रोगतामासानूय पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी हेमकोणाचे दारवंटे तिचे जैत वचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावी दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने मोगार भाव भयणो आज साद्या काळाचो 21वो आयतार आनी किरीत भाशेन आयचे दिसाक आमी जुट्टी जबाबदारी हाचे विशीं आमी नियाळ करतले. हांव कित्याक जेसू आमकां आयचे दिसाक म्हणटा तुमी संवसारांत सांडशी तितलें स्वर्गांत सांडलोलें जातलें आनी तुमी संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें. ही जेसू पेद्रूक आज्ञा दिता आनी आमकांय ही आज्ञा लागू जाता. आमी जाणा भाव भयणो 21 वर्सां आमी समोरुमता आमच्या घरांत आमी खुशाल जाता वेन वी सेलेब्रेट 21st बर्थडे आनी खुशालकायेन आमकां एक जबाबदारी जुट्टी मेळटा. जायतीं आवय बापूय त्या दिसाक भुरग्यांक व्हडली व्हडली संवसारी देणी दितात. कोण एक मोटरसायकल दिता कोण आपल्या भुरग्याक कार दिता जायतीं जाणां भांगाराची मास्कोत दितात सोडपोडी दितात ह्या दुसऱ्यो जायत्यो भेट बरो नवो iPhone 14 Pro अशें मोबायल दितात. पूण भाव भयणीनो एक बापूय आसलो ताणें आपल्या भुरग्याक चावी दिली. ताका सांगलें आजतान तुज्या जिविताचो दोनी तूं म्हणटच तुजें जिवीत जबाबदारेन तुवें सांबाळचें. आजतान तुका हांव सांगचो ना कितें बरें आनी वायट.
आजतान तुका हांव तुज्या हाताक धरून येवचो ना, आजतान तुजे निर्णय हांव करचो ना. सगळे तुज्या जिवितान तुवें निर्णय करूंक गरज. यू हॅव टू डिसायड अबावट लायफ्स डिसिजन्स. आनी तुवें आपल्या जिवितान बरी मांडावळ आनी शिस्ताचार सांबाळचें. यू हॅव टू डिसिप्लीन युअर सेल्फ अँड कीप युअर सेल्फ अपरायट इन ऑल थिंग्स. हें सांगून बापूय खुशाल जालो आनी आपल्या भुरग्याक जबाबदारी ताणें दिली आनी आपलो भुरगो ह्याच तत्वाचेर वाडटा तो ताणें पळयलो. मुखार भाऊ बिंदू, आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी थंयसर आमकां कांय बरे दोगां मनशांचीं नांवां मेळटात. आमी जाणो हिजकाया म्हूण राजा आसलो आनी ताका 2 जाण सेवक आसले. हे दोगूय सेवक तांची नांवां सांगल्या ते भाशेन शेबना आनीक एलियाकीम 2 सेवक हे ताचे एर्देरी जावचे आसले. म्हणटकूच शेबनाक राजमालाचो कारबारी आनी तो बाबा भयणू शेबना जावन आसलो आपूण आपल्या जिवितान धर्मशास्त्री. ही वॉज ऑल्सो स्क्रायब. ऑल्सो ही वॉज द वन हू वॉज गिवन द किंगडम्स कीज. ताका जुट्टी दिली म्हणटूच तो एर्देरी राजमालाचो मुगदोम कसो ताका बरे तरेन चलोवंक राजान ताका फरमायलें. शेबना बाबा भयणीनो आपल्या जिवितान गर्वान बोल्लो, कित्याक इसायास प्रवाद्यान बाकीत केलें, जुदा आनी जेरुसलेम तुमकां आतां आक्रमण तुमचेर करतली आनी गुलामपणान तुमकां बाबुलोनियेक व्हरतली. हे जेरुसलेमचें शार मोडून उडयतलें, देव मंदीर मोडटलें. असले वेळार शेबनान मान भाव भयणीनो परवा करूंक ना. शेबनाम आपलेच भितर आपल्या राजकारभाराच्या ह्या वावरांत तो कारबारी कसो किरीत बाय स्टिवर्ड आसलो म्हणटकूच आपूण सगलो गर्वान बोल्लो. आपले असलो पदवेदार आनी कोण आसचो ना अशें ताणें चिंतलें. आमी जाणो मारिया जेन्ना तुस्त गीत गायता तेन्ना म्हणटा, पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिले आनी ल्हानविकांक ताणें माये मोगान वयर काडले. हेच बाबा भयण आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दिसून येता. कशें दिसून येता जेन्ना शेबना म्हणटा आपूण गुलामपणान आपल्याक कोणूच व्हरचो ना म्हणटच एक तंबू बांदता. ही बिल्ड्स अ टूम फॉर हिमसेल्फ. इतलो बरो तंबू बांदता तो म्हणटा आपल्याक हांगासरूच पुरतले जेरुसल्याक. आनी भाऊ भयणू जशें तो सांगता ते भाशेन जायना. आक्रमण जाता, जुदान जेरुसल्याचें शार मोडून वतात आनी शेबना गुलामपणान दुसऱ्या देशांनी इजिप्तांत मरता. पूण देव भावा भयणीनो शेबना आपूण अदीक गर्वान भरलो. आपूण देवाचें राज आसा तें बरे तरेन सांबाळिना देखून ताका राजमालाच्या कारबाऱ्याक तो अशें सांगता, तुजे जुटये वेलो हांव तुका निकडावंक वेता, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा ताका एलियाकिमाक हांव हिल्केच्या पुताक आपयतलो. म्हणटच एलियाकीम खालतो आसलो. आपल्या जिवितान देवाची वाटो तो सोदतालो. देव सांगता ते भाशेन खालतिकायेन देवाचो वाव तो करूंक वावता. म्हणटच हिजकाया राजाचो फुडारी कसो देव एलियाकिमाक विचून काडटा आनी एलियाकिमाक राजकी वस्त्र घालता, ताका पोट्टो बांदून ताका बाबा भयणीनो सगल्या जेरुसल्यान आनी जुदाच्या घराण्यांचो ताका बापूय करता. ताच्या हातीन जुट्टी दिता. कसली जुट्टी? चावेव दिता. जो मनीस खालती ताका देव वयर उबारता. जो मनीस गर्वान भरता, जो मनीस आपूण पदवेदार म्हणटा ताका देव खाला उडयता. आनी आमच्या समाजान घडटा. जायते फावटी आमी समजता एक मनीस आपूण पदवेदार जालो, सगळे आपल्या सवे आसा, म्हजे लागीं दोन दौलत आसा, म्हजे लागीं पदवी आसा, म्हजे लागीं जुटयो आसात, म्हजे लागीं सगळें आसा, म्हज्यान कोणाकूय मात दिवंक जाता, म्हज्यान कोणाकूय पिडापीड दिवंक जाता, म्हज्यान कोणाचेय जुलूमशाही चलोवंक जाता. असल्या मनशांक देव नीत करता म्हूण आयचें पयलें वाचप दाखयता. आनी बाबा भयणीनो खरेंच ही नीत जाता. एलियाकिमाक त्या राजकारबाराचो किरीत भाशेन कारबारी कसो करतात ताका देव वयर उबारता आनी जेबनाक बाबा भयणीनो सोकला उडोवन ताचें निसणटण जाता. जिवितान आमकां एक देख आयचें पयलें वाचप. देव आमकां विचार करता, तुज्या जिवितान कोणाक तूं अदीक म्हत्व दिताय?
देवाचे वाटेव देवाच्या उतराक देव सांगता त्यो आज्ञा तूं पाळटाय वो संवसारी मन घेवन तूं भोंवताय आमकां विचार करुया बाबा भयणीनो आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलो रोमकारांक बरयलेले चिठींतले आमी आयकता आनी थंयसर कांय बरीं उतरां बागेवन पावलो म्हणटा सगळे ताचे कडसून आयला ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जाला कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आसलो देवाचो पूत आनी हे देवाच्या पुता उद्देशी सगलो ओरोम आनी शेवट ह्या संवसारांत आयलो म्हणटूच जेजू उद्देशी सगळें सुरवात जालें जेजू उद्देशी सगळें सोंपतलें हाका लागून ताचे कडसून आयला सगोट ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जाला ताका सासणाच्या सासणाक महिमा दिवंक गरज शुभ वर्तमान आयच्या दिसाक आमकां मेळटा गेले त्या आयताराक आमी आयकलां कानाची अस्तुरी जेजूशी येता आपले दुवेचे देंवचार बसला म्हूण ती प्रार्थना करता आनी मागता आनी जेजू तिचें प्रार्थना आयकून तोटाक जावन तिच्या काळजांतले आवडे जे मागला तें प्रार्थना तो स्विकारता आनी तिका दिता आजच्या दिसाक आमकां मेवता फिलिपाच्या शेजारच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें कित्याक काय ह्या प्रांतांत आयलो हो प्रांत जावन आसलो पयले सुवातेर सेजारिया फिलिपाचो प्रांत आनी त्या प्रांताक आनी कितें नांव दिवन आसलें जेन्ना सेजारियस आगुस्तूस हो एम्परर आसलो त्या काळार किरीत भाशेन किंग हेरोडाक हो प्रांत दिल्लो म्हणटूच किंग हेरोडान ह्या प्रांताचें नांव किरीत भाशेन सेजारियाक मान दिवंक सेजारिया वो सेजारिया म्हूण नांव घातलें आनी उदीक बाबा भयणीनो आपल्या ह्या एम्परराक बरे तरेन मानवता तसलो किंग हेरोड वावुरतालो किंग हेरोड मेलो आनी थोड्या तेंपान किंग फिलीप आपूण थंयसर त्या प्रांताचो राजा जालो असले वेळार ताणें येवजिलें की ह्या प्रांताचें नांव बदलुया आनी फिलिपा शेजारिया म्हूण ह्या प्रांताचें नांव शेजारचें नांव ताणें काडूंक ना कित्याक एम्परर शेजारिया आगुस्तूस आसलो म्हणटकूच बाबा हे वाटेन हो प्रांत एक पॉलिटिकल म्हणजे सगळ्या राजकारणान भरलेलो प्रांत आसलो कित्याक ह्या प्रांताक मत वाचलें ह्या प्रांतान जें कितें जातालें तें सगळ्या आख्या जुदा आनी थंयसर सगळ्या लोकांक गमतालें म्हणटकूच बाबा भयणीनो ह्या प्रांताचें मत वाचलें देखून जेजू ह्या प्रांतांत येतूच ताणें आपल्या शिसां कडेन विचारलें आनी काय बरें जेजू आपल्या शिसांक मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदता हू डू पीपल कन्सिडर मी एज द सन ऑफ मॅन एज आनी बाबा भयणीनो शीस तोटाकतात कित्याक जेजू थोड्या वेळान कितें तरी तांकां विचारता थोड्या वेळान कितें तरी करूंक लायता थोड्या वेळान प्रश्न घालता आनी हो प्रश्न आयल्या उपरांत तांणी जाबाब दिलो कांय जाणां तुका स्नान दातार म्हणटात कांय जाणां तुका एलिशा दुसरी जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो एकलो तूं कोण एकलो म्हणून तुका पाचारतात आनी असल्या वेळार ताणें तांकां परतून एकदां विचारलें आनी तुमी म्हाका कोण म्हणटात whom do you or what do you consider me as हांव कोण तुमकां आनी असल्या वेळार आमी जाणव पेद्रू बाबा भयणीनो असो उलयता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आतां आमी म्हणटलो पेद्रू जाणवायेन बोल्लो काय ताका जाणवाय आयली ना जेजूस थंयसर दाखयता जाप दिवन जेजून म्हणलें सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी यू आर ब्लेसेड त्याच वेळार भाऊ भयणो ताका आपल्या ह्या रायपणान जेजू वांटो दिता आनी तूं सुभागी कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां माय फादर इन हेवन हॅज प्रोक्लेम दीस थ्रू यू म्हणटच म्हजो बाप म्हजे सोबे एकवटान आसा म्हजो बाप ह्या संवसारान म्हाका कितें कार्य दिलां तें ह्या शिसा वरवीं उलयता म्हणटच हे तुज्या तोंडांतल्यान येवना पवित्र आत्म्याचे जाणवायेंतल्यान तुज्या तोंडांतल्यान हें भायर सरलां म्हणटकूच तूं सुभागी आनी काय बरी बाबा भयणीनो ताका भासायता जेजू कितें तरी भासायता आनी तो ताका म्हणटा तर हांवूय तुका सांगता तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर म्हजी सोबा हांव बांदतलो यू आर द रॉक एंड ऑन दीस रॉक आय वील बिल्ड माय चर्च बाबा भयणीनो काय बरी बरवशाची उतरां
जो मनीस आपल्या जिवितान जेजू सोबे सदांच प्रश्न विचारूंक सोदतालो, जेजू सोबे सदांच मागणी करूंक सोदतालो, कितें करता हो मेसियस आमकां आयला, तो सजमलो जेजू जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पूण ताका तो राजा म्हूण समजतालो. कसलो राजा? जाची फौज आसतली, जो आक्रमण करतलो, जो झुजांक वेतलो, जो आमकां जैतिवंत करतलो. हें पेद्रूचें मन आसलें. पूण जेजू ताका म्हणटा, हांव तसलो राजा न्हय, हांव आयला देवाचें राज परगटूंक. आनी हाका लागून तो म्हणटा, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवोंटे तिचे जैत वचना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. जुट्टी बाबा भयणीनो जेजू पेद्रूक दिता. जुट्टी त्या वेळार सर्गीच्या राजाच्या ह्या खुणा वरवीं जेजू ताचे सगळें सोंपयता आनी ताका म्हणटा, तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. आज आमकां हे जुट्टयेचेर बसलोलो आमचो वडील आसा पाप साहेब. आमी जाणाव ही लिनेज बाबा भयणीनो पेद्रुतान आमच्या पाप साहेबाक येता. जें कितें तो आपले सुदरेर बसून आमकां बाबा भयणीनो पवित्र सभेक चलयता, देवाच्या प्रेरणा उद्देशी तो चलयता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा उद्देशी हे पवित्र सभेक तो मार्गदर्शन करता. आजच्या दिसा तुका आनी म्हाका एक व्हड जबाबदारी. आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटात. जेजून आमकां ह्या संवसारांत जिवंक पदवी दिल्या अशें न्हय बाबा भयणीनो, जुट्टी दिल्या. ही जुट्टी कशे तरेन आमी पाळटा. खरेंच आमी दिसपोटी मिसाक येता तेन्ना एम आय कन्विन्स दॅट आय कम फॉर मास बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर मी. वा मिसाक येता म्हजो एक कायदो कसो पाडूंक. डू आय कम अँड लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड टू फायंड आउट सम करेक्शन्स, सम क्रिटिसिजम्स, सम क्वेश्चनेस, ओ हांव बाबा भयणीनो देवाचें उतर त्या प्रवचनांतल्यान म्हज्या जिविताक कितें संबून जाता, म्हज्या जिविताचें कितें बाबा भयणीनो बरेपण येता, म्हज्या जिवितान कितें नवसरणेचें मौन येता, हें चिंतून हांव देवाच्या उतराची प्रवचन, देवाच्या उतराची समजणी घेता जायत. एम आय क्रिटिकल ऑफ गॉड्स वर्ड और डू आय फायंड विजडम इन गॉड्स वर्ड. गरजेचें म्हज्या जिविताक कितें लागू जाता तें. आज तुका आनी म्हाका जेजू ही जबाबदारी दिता. तुका आनी म्हाका शेबना भाशेन न्हय, हिलिया कामा भाशेन जेजू आमकां आपल्या राज्याचे, सर्गीच्या राज्याचे वावराडी करून धाडटा. आमी ह्या सर्गीच्या राज्याचे बरे वावराडी जावया. अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान ही जुट्टी पाडुया. सर्गीचें राज आमच्या उतरांनी, सर्गीचें राज म्हज्या कोरण्यांनी, सर्गीचें राज म्हज्या देखींत, सर्गीचें राज म्हज्या वेव्हारांत तें करूंक वावरुया. भाऊ भयणो, आमी तर उदीक गोरवान बोल्ले, पदवेन बोल्ले जाल्यार तोच देव आमकां सोकला उडयतलो. खालतिकायेन आमकां दिल्लो वावर उदीक मोगान, सेवेन आनी दुसऱ्याच्या भावपणान करूया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या उसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो. पुसला ताका ताणें कुस सुसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकेचे भोगसणे, कुडीचें जिवण पळोवन सासणेचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणो, दोन दिसाक देवाचें राज विस्तारूंक आमकां तो ह्या संवसारांत आपल्या राज्याचेर येर्देरी करता. आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक फावो तसले आमी येर्देरी जावंक आनी बरे तरेन राज विस्तारूंक काय आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार आमी दवरुया.
फ्रांसीस आमच्या भाग्यवत बापान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी जेजून दिल्ली पदवी घेवन पवित्र सोबे आड उपरासतल्या वायटाचेर झुजतना तांकां राख आनी सांबाळ. तशेंच आमच्या दोन प्रांताच्या गवळ्याक भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डियाल फेराव हांकां पाप सायब फ्रांसिसान कार्डियाल म्हूण दर्जो दिल्यार आयज 1 वरस भरता. तांचेर सुबाम देवाचो आशिर्वाद बोतोय म्हूण आनी कुडी ओतम्याची देणी बोरतेन फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची गोया बापा आमच्या राजकारभाऱ्यांनी समाजांत उदरगतीची पावलां मारतना पर्यावरणाचो आनी सृश्टीचो हुस्को मनांत दवरून शेतां भाटां दोंगर नदी सांबाळूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी जाणवाय देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची गोया बापा आमचें कुटुंब जावन आसा क्रिस्ताची मुळावी सोबा. तिची निगा घेवन कुटुंबाच्या दर एक वांगड्यान जेजून दिल्ली आपली जबाबदारी फावो त्या प्रमाणान पाळूंक आमचें कुटुंब आनी समुदाय मोगा बांदपासान सांबाळूंक देवाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची गोया बापा संवसारांतली झुजां आनी तरेकवार वायट नपयत जावंक शांती कुशालकाय वसल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची गोया बापा थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. सुर्गीच्या बापा ल्हानविकायेन केल्ल्या आमच्या मागण्याचेर तुजी दोयाल दिसकात आनी तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान
सोर पदवेदार देवबापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एकेच बोली वरवीं आमी तुजी आपणायलेली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कारजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर काड्यांचो ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपले मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलें आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolvaranzo sorbespo, sorbespo tu, sorgani sonsa molya, tusha boy baba, usorgi tu kasoy so, usorgi tu kasoy so. Sorvesporace navieta, sorvesporace navieta, taka soy so, taka soy so. Usorgituka soy so, usorgituka soy so. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोतेने म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा कोरपी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडोवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरे आमचे गुवडे बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय.
पुनू जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर तांकां तुजी सगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपूर जुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सुरपोद्विदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाचे राजाचे कारभारी आमी जाता तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे हो कारभार चलोवंक खालतिकायेन उदीक भावपणान एकामेकाचो सांगात घेवन हें राज विस्तारूंक वावरूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या शेना पवित्र जावं शेरा समकायो तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो गिरास समका आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतां पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तांतर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेता रासूच चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कोर देवाची शिली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कोर देवाची शिली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
उबी रावया, प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्ले जेजूचे मांस आनी रगत आमच्या पिढी सोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडुया. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसूया. गेल्या आयताराक इगोर्जीन कलेक्शन जालां 24,460 कॉपेलान 930 सगळे मेळून 25,390 रुपया. फुडल्या आयताराक 3 मिसां. पयले मीस 6:30 वाजता मांडाबोड करपी सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसो आग्रांत. दुसरे मीस 8 वाजता. हें जावन आसा सायबिणीच्या नोवेनाचे मीस म्हणटकूच मूत सायबिणीच्या नोवेनाचे मीस आनी मांडाबोड करपी दाबोली सॅक्टर तें जातलें 8 वाजता. तिसरे मीस 9:30 वाजता. हे भुरग्यांचे मीस आनी मिसा उपरांत दोतोन. पोवीस संस्काराची बोसोण बुधवारा दिसा 7 ते 8 वाजता जातली. ती ह्या बुधवारा दिसा आसची ना, कित्याक सायबिणीची नोवेना चलतात ताका लागून ती आसची ना, पूण शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. आयताराची ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा दिसाक जे जाता तेवूय आमी करचे ना. नोवेना चलतात ह्या कारणाक लागून आमी करची ना. बाबू मूत सायबिणीची नोवेना सुरू जातात. आमी म्हणटा वालांकन सायबीण वो मूत सायबीण खंयचेंय नांव आमी दवरल्यार जाता, पूण ही नोवेना सुरू जातात. माडी 29 तारखेर ऑगस्टाचे सकाळच्या 7 वाजता आनी उपरांत मीस 30 तारखेर बाबा बिडून आमची नोवेना सुरू जातात. 30 तारखेर ऑगस्टाचे म्हणटकूच पयले सकाळचे सदांचे भाशेन 7 वाजता मीस आसतलें. नोवेनाची मीस
हे भाशेन जातलें. सांजे 5:30 वाजता तेस, उपरांत मीस आनी उपरांत सॅक्टर वायज फुलांचें पुरसांव. 8 तारखे सप्टेंबराचे सायबिणीची भेट. किरीत भाशेन त्या दिसाक आमच्या पारोकियल घरांत आमी मीस जाल्या उपरांत एक ल्हानसो कार्यक्रम लिजन ऑफ मॅरी करतले आनी उपरांत आमी बाबा भयणीनो सायबीण आमच्या पारोकियांत हाडटले. कित्याक त्या दिसाक आमी हाडटा 9 तारखेर फादर रॉब घाली हाचो प्रोग्राम आसा. म्हणटूच आमी 8 तारखेर फेस्ताच्या दिसाक मीस जाल्या उपरांत रोखडीच सायबीण आमच्या घरांत करतले. हांव सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. घराघरांनी सायबिणीची भेट 10 तारखेतान सुरू जातली. समुदायाच्यो जमाती आयच्या दिसाक मदर ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसवागरांत सांतान आनी मारिया डॉली पेरेराच्या घरांत 6 वाजता. 28 तारखे सेंट जोझफा समुदाय डॉमिनोस साय सिल्वेस्टर फेर्नांडीसाच्या घरांत 6 वाजता. बाबून सांगला ते भाशेन 9 तारखेर फादर रॉब गालिया ऑस्ट्रेलियन पाद्री ताचो प्रोग्राम पिलार आसा. तिकेट्यो कोणाक जाय जाल्यार तांणी व्हरच्यो. 1,500 आनी 300 रुपया. उबी रावया. होच घेवन आयच्या दिसाक आमच्या वेदी सेवकांनी बरे तरेन मिसाचे मांडावळीन भाग घेतलो आनी बरे तरेन वाचपान हेर वस्तू केली देखून काळजांतान तांकां देव बरें करूं. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेवया. F20 पेज नंबर 95. F20.